नमस्कार, गोमंतक टुडेन येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड। कोलवाळे दोग फुलकारां मदीं जाल्ले बाजीचे सुरी हल्ल्यांत रुपांतरण, पुलिसांचो तपास सुरू। काकोड्या कुडचड्या उद्देगीक वसणुकींत आशिल्ल्या गौरी पॅकेजिंगाच्या कारखान्याक उजो लागून बरेच लुकसाण, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास। नोकऱ्यांच्या अर्जावेल्यान सरकारान जोडले 50 लाख आपाचो आरोप। आरक्षणा प्रमाण भरच्यो नोकऱ्यो केली मागणी। ग्लोबल कोंकणी फोरमान मडगांवां काडलो मुकमोर्चा। रोमीक कोंकणीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवची तशेंच देवनागरी कोंकणी वांगडा अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची केल्या मागणी। राज्यांतल्या खारफुटीचेर आयल्या हावळ। उदरगतीच्या नांवा खाला खारफुटीची जाता कत्तल, खासा रिपोर्ट। इराणाच्या हल्ल्याचे 25 दिसां उपरांत इस्रायलान दिले प्रत्युत्तर। इस्रायलान 3 वरांत इराणाच्या 20 मिलिटरी बेजांक केले टार्गेट। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। शेनवाराक कोलवाळे वाठारांत धंद्याच्या वेळार दोगा फुलकारां मदीं कांय कारणांक लागून वाद जालो। उपरांत एका फुलकारान दुसऱ्या फुलकाराचेर सुरी हल्लो केलो। ह्या वादाक लागून जंग बहादूर आनी देवानंद माळी ह्या दोगांकूय गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केल्यात। आज सकाळी कोलवाळे वाठारांत 2 फुलां विकपी विक्रेत्यांमदीं फुलांच्या वेवसायाक लागून ह्या दोगांमदीं वाद जालो। हो वाद इतलो भयंकर आशिल्लो की दोगांमदीं झगडी जाली आनी ह्या झगडेन सुरयेचो वार एकामेकाचेर जाल्लो आसा। ह्या दोगांमदीं जे दोग जाण आसात, जंग बहादूर हो 50 वर्सांचो रावपी थिवी हांगासरलो आनी ताचो नातू देवानंद माळी हो 21 वर्सांचो भुरगो रावपी रेवडा हांगासर। ह्या दोगूय जाण ह्या हल्लेन जखमी जाल्ल्यान जीएमसी हांगासर तांच्यार उपचार चालू आसा। कोलवाळे पुलीस ह्या केसी फाटल्यान तपास करीत आसा आनी कांय क्षणांतच ह्या केसी फाटल्यान FIR रजिस्टर जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर, कोलवाळच्यान। शेनवारा फांतोडेर 4:30 वरांचेर शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्यान काकोडा कुडचड्या उद्देगीक वसणुकींत आशिल्ल्या गौरी पॅकेजिंगाच्या कारखान्याचे बरेच लुकसाण जालें। पळोवया पुराय बातमी। शेनवारा फांतोडेर 4 ते 4:30च्या सुमाराक काकोडे कुडचडे उद्देगीक वसणुकीत आशिल्ल्या गौरी पॅकेजिंग ह्या कारखान्याक अचकीत उज्यान पेट घेतलो। प्राथमीक अदमासा प्रमाण हो उजो शॉर्ट सर्किट जावन लागिल्ल्याचें कळटा। अचकीत लागिल्ल्या ह्या उज्यात गौरी पॅकेजिंगाच्या कारखान्यात आशिल्ल्या सगळ्या सामानाची लासून गोबर जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी दामोदर जांभोलीकार हांणी दिली। कितें आशिल्लें हांगा? सगळें मिशनरी, सगळें पेपर बी सगळें। तुम्ही काम करता हांगा? कितलेशे वर्कर्स काम करता हांगा? वर्कर आसा 35 सगळी टोटल। आणि बाकी लेडीज बी सगळी धरून। ओके, आता हे कितल्यांक सुमार लागलो म्हूण आयकलां? आता रातची ड्युटेर कोण आसता हांगा? ना, रातची कोण आसता। आणि वॉचमॅन बी कोण आसता? आता तुम्ही कितले आयले हांगा? आमी 3:30 4 मारले, 4 मारले। तुम्ही थंय लागींच रावता? हय, आमी आतां शिवाजी सरकारा कडेन आसा पळय, चडशे हांगा जावन हांव काकोडे हांगा सावड्डेर रावता। आता कितें आशिल्लें भितर जळोन गेलें तें? सगळे बॉक्सांनी जावन गेले आगी आणि मशिनरी सगळे ऑफिसां धरून सगळें ऑफिस न्यू केलं न्ही। आज 4 जावन 32 मिनटांनी 4:32 आमकां एक कॉल आयलें कुडचड्यार बायकेशन की गौरी पॅकेजिंग फॅक्टरीक उजो पडिल्लो आसा। इमिडिएटली आमचो जो कुडचड्याचो क्रू आसा तेणी सगळे टर्न आवट केलो
आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना कळ्ळें की फायर जी आसा ती बरी मेजर आसा. त्या कारणान आमी इमिडिएट आमचो सेकंड टर्न आवट कुडचडेचो आपयलो. तेजे नंतर आमकां रिइन्फोर्समेंटाक कुंकळे, मडगांव आनी फोंडा ह्या 3 कडल्यान आमी गाडयोय आपयल्यो. सो आमचो फायर फायटींग प्रोसेस चालू आशिल्लो. अरावंड 5:15, 5:20 सुमार फायर जो आसा कंट्रोलाक आयिल्लो आसा आनी आतां आमी तो टोटल एक्सटिंग्विशींग करपाचो चालू आसा. उजो जो पेटिल्लो आसा इट इज अ कोरोगेटेड मटेरियल जे बॉक्सिंगाक यूज करता ते रोलर आसात, पेपर आसा, अशे काही जो स्टॉक आसा तो खूब चड प्रमाणान आशिल्ल्या कारणान उजो जो आसा तो खूब मोठो जालो आनी अगेन तो उजो जो आसा तो कॅपिंग जालो. तो तेजे वयर पेपर पडिल्ल्या कारणान आमकां एक्सटिंग्विशींग करपाक खूब टायम गेल्लो. आता टोटली किती डॅमेज जाला हांगा? तेजी डॅमेज जी आसा तेजी मशिनरी ज्यो आसा थोड्यो ऑटोमेटेड आसा, थोड्यो सेमी ऑटोमेटेड आसा, कोरोगेटेड बॉक्सीस. तेजे बरोबर इलेक्ट्रिकल पॅनल्स आसा आनी काही तेजे ऑफिस सामान आसा तेजे बरोबर कॉम्प्युटर सिस्टम आसा. हे सगळें जे आसा ते जळून गेल्लें आसा. कितलीशे तुमकां कितें सांगला अदमास कितलीशे लुकसाण जालां? ना अजून आमकां एस्टिमेटेड लॉस कळना कारण टोटल एक्सटिंग्विशींग जावना. टोटल एक्सटिंग्विशींग जातकीरच मागीर मुखार कितें तें पळोवपाक मेळटलें. आणि कोण आशिल्ले ड्युटेर काय फक्त हेच डॅमेज झालं, मटेरियल डॅमेज? कॅज्युलिटीज हांगा कांय डॅमेज ना. आमी प्रिलिमिनरी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा सेक्युरिटी पर्सन ना. सो त्या लागून जो ऑपोजीट फॅक्टरी आसा तेजे सेक्युरिटीन जेन्ना पळयलें की फायर जाला तेणें मागीर हांगचे कंपनीक कॉन्टॅक्ट केलो. तेच्या नंतर फायराक कॉन्टॅक्ट केलो. ह्या कारणान टायम चड गेल्लो आसा आनी त्या लागून उजो जो आसा तो चड मोठो जावपाचो जालो. पूण इमिडिएटली एक मल्टिपल जी आमची ह्या आसा स्टेशनां आसा अंडर दी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर आमचे सर आनी आमचे डेप्युटी डायरेक्टर हेंच्या डायरेक्टरान सकल आमी तो उजो जो आसा तो कंट्रोलाक हाडिल्लो आसा. आता तुम्ही फक्त कुडचडेचे फायर ब्रिगेड आशिल्ले काय बाकीचे आनी कोण येयले सपोर्टाक? आमच्या बरोबर आमचे कुडचड्याच्या बरोबर कुंकळे, मडगांव, फोंडा आनी जे ह्या आसा स्टेशनां आसा तेणे आमकां सपोर्ट केलो. अकस्मात शॉर्ट सर्किटान जाल्ले टोटली हांव जाळून गेल्ले आसा. हांगा सकाळी 4 पासून कुडचडे फायर स्टेशन, फोंडा तशी कुंकळेची फायर ब्रिगेड टीम हांगा तरी पूण तुमी पळयतात हांगा अजून उजो आसा ते मशिनरी आसा, पॅकिंग आयची तशेंच एशियन पेंट तशी वेगवेगळी पॅकिंग करता ती सगळ्यो बॉक्सां तशी लासून गेल्ली आसा आनी पावोवपाक अजून सुद्दां तरी कमी पडला. तेजी वर्कर्स आसा ते आतां प्रयत्न करता पावोवपाचो. पूण हांगा टोटली जी इंडस्ट्री ती टोटली लासून जाळून गेल्ली आसा. हांव चाकोडा कुडचडेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर नोकऱ्यांचे अर्ज छापून सरकारान 50 लाख रुपया जोडले असो आरोप आपाचो फुडारी रामराव वाघान केलो. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळ 945 पदां खातीर अर्ज काडिल्ले. सुमार 30,000 उमेदवारांनी हे अर्ज भरल्यात. खरेपणी आरक्षणा प्रमाण ह्यो नोकऱ्यो भरपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण भितरले भितर फावरान ह्यो नोकऱ्यो वाटिल्ल्याचो आरोप आपान केला. पूण सरकारान गजाल गांभीर्यान घेवंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान एक 950 सुमार पोस्टाची जी रिक्रुटमेंट अनाउन्समेंट केल्ली ताजेर आमी सतत ट्रॅक करीत आशिल्ले. जेन्ना तो अनाउन्स जालो तेन्ना आमी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें की लोकां कडल्यान तुमी पयशे घेवं नाकात 50 रुपया पर फॉर्म आनी ते सगळें स्ट्रीमलायन करा म्हणून रिजर्वेशन प्रोवायड करा. हाजेर तांणी कांय एक्शन घेवना. इन्क्लुडींग जी कमिशन्स आसा SC कमिशन, ST कमिशन, OBC बॅकवर्ड क्लासीस कमिशन आनी फिजिकली डिसेबल्ड हाजेर तांणी कांय अजून एक्शन घेवना. मिन्स दे आर नॉट सिरियस अबाउट दीस. आतां आमकां आयकुपाक येला की आज मेरेन म्हणजे काल लास्ट डेट आशिल्लो एप्लिकेशन रिसीव करपाचो. अरावंड 29 म्हणजे 30,000 सुमार फॉर्म्स वर सोल्ड आनी आतां हे पोस्टाचे फुडें मागीर इंटरव्यू जातले. म्हणजे 15 लाख सुमार सरकारान हेजेर फक्त फॉर्म विकून एक पेज विकून जोडल्या आनी फुडें ते कितें करतले हेजी क्लॅरिटी ना. इतले लोक जेन्ना अप्लाय करतात तेन्ना हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस इज अगेन गोईंग टू बी अ मॅस. सो तो स्ट्रीमलायन जावचो. आमी ताजेर प्रेशर हाडटात की हें सारकें जावचें आनी फावरान जे तुमी 6,000 एक फॉर्म तुमी खंय तरी भितर दामून दवरलेले जे तुमी प्रायवेट सर्क्युलेशन केल्या ताजोय आमकां हिशोब जाय. आनी हे जॉब जे जर आसत जाल्यार ते बेगींतले बेगीन तुमी तो प्रोसेस करा आनी ते एक लायक अशे उमेदवार आसा तांकां दिवचे आनी रिजर्वेशन हे फुडें तुमी चालू करचें अशी आमची खर मागणी आसा. जाल्यार फुडले फावट आनिकूय आमी ताजेर चड मोठो आवाज उठयतले.
रोमी कोंकणीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवची तशेंच देवनागरी कोंकणी वांगडा रोमीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो ह्यो मागण्यो घेवन ग्लोबल कोंकणी फोरमान सोमारा मडगांवां मूक मोर्चा काडलो. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो तशेंच रोमीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवपा खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान आपले आंदोलन तीव्र केलां. मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयज आनी फाल्यां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें अधिवेशन जातलें. ह्या अधिवेशनात रोमीचो आवाज पावचो हे खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान सोमारा मडगांवां मूक मोर्चा काडलो. Basically, this is a silent protest, and it is called open mic system. ताणा कितें आपल्याची उगडपाची हांगा with respect to Romi लिपी. There is no discrepancy on Konkani. की आमी कितें मागणी आहा आमी सगळे धर्तऱ्याक जाय आमची भावना भितर घेयात आनी कोंकणी आनी फोरजोडणी. फॉर एग्जाम्पल एकूच सांगता जरी तर आमच्या भुरग्यांक रोमी लिपीन बरोवपाक फादर मोदीन म्हणटा तसो कसलीच अडचण ना जाल्यार रोमी लिपीन इस्कॉलांनी शिकोवपाक परवानगी दिवची मरे. लेट अस स्टार्ट विथ एक bilateral talks. We'll start with something. खंय तरी आमी एडजस्टमेंट करूया न्ही. Let us amicably come to a decision. Maybe sitting across the table. हेचेर जावपाक जाय. एकूच शीत घेवन बसलो ना देवनागरीनूच जावचें जाल्यार this is not good, not healthy for कोंकणी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यांतल्या खारफुटीचेर हावळ आयल्या. उदरगतीच्या नांवाखाला सुरू आशिल्ले हे खारफुटीचे कत्तलीक लागून ताचो सैमाचेर वायट परिणाम जावं येता. वर्सगणीक उण्या जायत चलिल्ले खारफुटीक लागून मेडशे सर्कला वेल्या महामार्गाचेर भरतेचे उदक येता. पळयात पुराय बातमी. खारफुटी सैमाची मनशाक दिल्ली एके तरेची देणगीच. खारफुटीक लागून दर्याचें उदक आडावन उरता. भरती तशेंच सुनामी सारखीच्या सैमीक आपत्ती वेळार खारफुटीच मनशाचे दर्याच्या उदकापासून संरक्षण करता. जैव विविधताये खातीर ही खारफुटी खूब म्हत्वाची जावन आसा. कुल्ल्यो तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारचे नुस्ते तेच बराबर सुकणी तशेंच हेर जीव हे खारफुटीचेर निंबून आसात. खारफुटी हो जैव विविधतायेचो हॉटस्पॉट म्हळ्यार चुकीचें ठरचें ना. ताका लागून खारफुटीचे संरक्षण आनी संवर्धन करप सामकें गरजेचें. खारफुटी मारप कायद्यान गुन्यांव. मात राज्यात जायते कडेन खारफुटीची कत्तल जातना दिश्टी पडटा. मेरशे बारीकसाणेन पळयत जाल्यार रस्त्या कुशीची खारफुटी ना जायत चल्ल्या. ही खारफुटी कित्याक लागून मेल्या, ती मेल्या वा कोणी मारल्या ती कशी कळटली. खारफुटीचे संरक्षण करपा खातीर रान तशेंच पर्यावरण खात्यान कितें पावलां उबारल्यात हेवूय कळपाक मार्ग ना. हे विशीं गोंयभर भोंवून खारफुटीच्या संरक्षणा खातीर काम करपी संदीप पारकार कितें म्हणटा तें आयकात. तुम्ही आज पळयता आसतले मेरशे जंक्शन टू जीएमसी कडेन जे मँग्रोव्ज आहा पळय न्ही तेजे मोठ्या प्रमाणात केमिकल घालून डिस्ट्रक्शन चल्लां आनी मोठ्या प्रमाणात डेब्रीज डंपिंग चल्लां. मागीर मेडिकल वेस्ट उडयल्लें आसा. खंय तरी एक कोणाचो कुटील दाव आसा की ते सगळे मँग्रोव्ज डिस्ट्रक्ट करून थंय कन्स्ट्रक्शन हाडचें. एक एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जर पळयलें न्ही जाल्यार थंय हाय टायड लो टायड आसा. जर थंय कन्स्ट्रक्शन येयलें न्ही जाल्यार एक टायम असो सुद्दां येतलो की पणजेचे जे रोड आहा पळय न्ही ते हाय टायड टायमार फूल बुडटले. तुम्ही आता ऑलरेडी पळयता आसतले ज्या जाग्यार कोर्ट बांदला पळय न्ही थंयच्यान कॉर्नराच्यान तुमी जेन्ना मेरशे भितर वयता तेन्ना हाय टायड टायमार दोनी जो रोड सायड आहा पळय न्ही थंय दोनी कडेन उदक भरता. हे एक्चुली एक सिग्नल आसा. हे जर आमी पळोवन जर येन्ना वेळार जर आमी शिकले ना आनी जर कितें एक्शन घेतली ना जाल्यार हाय टायम जातलो की मेरशे रोड अंडर वॉटर आसतलो ह्या फुडल्या 4-5 वर्सांनी. आनी अशेंच जर चालूच उरलें जाल्यार मेन रोड आहा पळय न्ही थंय सुद्दां उदक येवपाक टायम लागचो ना. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा सरकारान हेची गंभीर दखल घेवची आनी खंय तरी मँग्रोव्ज जे डिस्ट्रक्शन चल्लां तें खंय तरी स्टॉप जावचें आनी मँग्रोव्ज एक नव्यान थंय जावचें. आयज हांव आसा मेरशे हांगा आनी मेरशे म्हाजे फाटल्यान हे तुमी मँग्रोव्ज पळोवंक शकतात. हे मँग्रोव्ज हांगा मरतात. वर्सान वर्स हे जे मँग्रोव्ज आसात ते मँग्रोव्ज मरपाचो प्रमाण वाडत आसा. हांगा फॉरेस्ट मंत्री विश्वजीत राणे सुद्दां येवन गेलो आनी हेजें सोल्युशन आजून कितें तें मेळना. आतां हे मँग्रोव्ज मरतात जाल्यार हे मँग्रोव्ज हेंचें इम्पॉर्टंट कितें हें खुबश्या लोकांक खबर नासतलें. पूण
हे जे मँग्रुव्स आसात जेन्ना भरती येता, जेन्ना कितें उदक वाडटा, उदकाची पातळी जेन्ना वाडटा, ती पातळी परत जेन्ना सुकती येता तेन्ना उदका बरोबर जी माती आसता ती माती व्हांवन वचपाक जायना, म्हणून हे जे मँग्रुव्स आसतात ते मातयेक घट धरतात. त्याच बरोबर मँग्रुव्सान हांगा जे तेजे मुळां आसतात त्या मुळांनी हांगा खेकडे मागीर बाकीची जी नुस्तीं असतात तेंचे ब्रिडींग जाता आनी ते ब्रिडींग जाल्ले कारणान हांगा हे जे कंप्लीट हें जें आसता एनवायरमेंट सायकल जी आसता ती हांगा पळोवंक शकतात. हांगा तांकां खावपाक सुद्दां बर्ड्स येतात, बसतात, ते सुद्दां आसा. मागीर तेजे भायर मँग्रुव्स हे जे कार्बन जो हितून एरान आसता तो कार्बन ओडून काडपा खातीर मँग्रुव्साचें एक इम्पॉर्टंट काम अशें आसता. पूण आमी हांगा पळयल्लें आसात की हांगा मँग्रुव्स जे आसा फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं हे जे मँग्रुव्स आसात ते मरत आसात. जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आनीक हे मँग्रुव्स कित्याक लागून मरतात हेजेर सरकारान खंय तरी बेगीनचे बेगीन लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना हो हायवे जालो, जेन्ना पणजे टू मडगांव जेन्ना हो हायवे जालो तेन्ना हायवेक लागून सुद्दां हांगा जेन्ना माती भरून काडली आनीक हे जे मँग्रुव्सांक थोडे मँग्रुव्सांक त्रास जाले ते जावन सुद्दां आतां जे उरल्यात ती मँग्रुव्स आमी कशे सांबाळून दवरतले हेचेर सरकारान खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक मँग्रुव्स हे खुबशे लोकांक अशें दिसता आसतलें मँग्रुव्साचे आमच्या एनवायरमेंटाक इम्पॉर्टंट ना म्हणून, पूण मँग्रुव्स हे आमच्या एनवायरमेंटान खुबशे तेजें म्हत्व आसा. आनी हे समज मँग्रुव्स ना जाले जाल्यार तेजो जो त्रास आसा तो मनशांक सुद्दां हळू तेजी जाणीव जातली. जाल्यार आशें करता आमचे ह्या खाशेल्या रिपोर्टांतल्यान आमी अशें मागतात की कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन ही आमचे हो रिपोर्ट पावचो आनीक हेचेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर, मेर्शेसून. इराणान केल्ल्या हल्ल्याच्या 25 दिसां उपरांत इस्रायलान प्रत्युत्तर दिलां. इस्रायलान 3 वरांत इराणाच्या 20 मिलिटरी बेजांक टार्गेट केल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण इस्रायलान फांतोडेर 5 वरांचेर हल्ले सुरू केले. हातूंत मिसायल तयार करपी कारखाने आनी मिलिटरी बेजांक टार्गेट केल्यात. 1 ऑक्टोबराक इराणान इस्रायलाचेर हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्याचे इस्रायलान प्रत्युत्तर दिलां. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक आनी नांदेड लोकसभा मतदारसंघातले पोटवेंचणुके खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्टार प्रचारक आसतले. 20 नोव्हेंबराक महाराष्ट्राचे विधानसभा निवडणूक जावपाची आसा आनीक 23 नोव्हेंबराक रोखडोच महाराष्ट्राचे विधानसभेचो निकाल येवपाचो आसा. आनीक महाराष्ट्र हें एक मोठें राष्ट्र आनीक जे लोकसभा इलेक्शन ह्या वर्साक जालें तितून बीजेपीक तितून व्हडलोसो मोठो असो रिजल्ट मेळोना, म्हणून आतां जे विधानसभा निवडणूक येवपाची आसा तेका लागून बीजेपीची तयारी नेटान चल्लेली आसा. आनी तुमी जाणा आसतले गोंयचे लिडर सुद्दां महाराष्ट्राक प्रचार करपाक म्हणून पावलेले आसा. आनी तितून भितर आतां सेंट्रलाक जे बीजेपी आसा तेणी 40 जाणांचे स्टार कॅम्पेनर म्हणून लिस्ट काडला. तितून नरेंद्र मोदी जो आमचो पंतप्रधान आसा तेजें नांव आसा, मागीर JP नड्डा जो बीजेपीचो प्रेसिडेंट आसा तेंचें नांव आसा, अमित शाह, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी सारके युनियन मिनिस्टर तितून आसा, तसोच UPचो CM योगी आदित्यनाथ तोवूय आसा. आनी तितून भितर आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचेंय बी नांव घातलेलें आसा. जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो CM आसा तो महाराष्ट्राचे इलेक्शनाचे जे कॅम्पेन आसा तितून 40 जाणां मदलो एक स्टार कॅम्पेनर म्हणून असो जाल्लो आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. भुतानी प्रकल्पा विरोधात सांकवाळचे लोक परतून पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जमिल्ले. भुतानी प्रकल्पा आड सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक उपोशणाक बसला. ताका तेंको दिवचो तशेंच आयतारा सांकवाळे भुतानी प्रकल्पा आड लोक शांतीकायेचें आंदोलन करतले, तातूंतूय गोंयकारांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन सांकवाळच्या लोकांनी केलां. भुतानी म्हणटा तो व्हडलो गोंयांत तशें भायल्या गांवांनी एक व्हडलो आवाज जाल्लो आसा. आनी आयज 9 म्हयने जाले आमी ह्या इश्यूआचेर झगडटाय. जो परमेश कन्स्ट्रक्शनान जे सांकवाड विलेज पंचायतीन परमिशन दिला, कसले परमिशन कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला, आमचो लिगली ओपोज करून बसून ओपोजिशन पंच मेंबरांनी. आनी हेकाच लागून आमचो एक गांवचो सिनियर सिटीजन बाब प्रेमानंद नाईक हो उपासार बसला आनी आयज तेका 6 दीस जाला. आनी फाल्यां आमची संडे आसा
आनी फाल्यां 7वो दीस जातलो. ताचो बाबड्याचो एकूच रिक्वेस्ट आसा की ताजे आयज हेल्थ डिटोरिएट जाता, पूण तरी पूण आमी जायते मिडिया बायट जावन लिडर येयले, पॉलिटिशियन येयले, लोक येयलो, एक्टिविस्ट येयले, अपील केली सांकवाड पंचायतीक की ताजे कंडिशन आसा एकूच की तो फास्ट आपूण मोडटा म्हणटा, पूण एक रिवोक करचो म्हण जे कंस्ट्रक्शन लायसन भुटानीक दिला. कित्याक तो आमचो गांव धाकटूसो गांव, पिसफूल गांव, तो माणकुलो गांव. तितून तेणी एक व्हडलोसो मेगा प्रोजेक्ट हाडला. 35,050 स्क्वेअर मिटर लँड ते दोंगराचेर प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आपलो व्हडलो 650 फ्लॅट्स एंड 70 विल्लास घेवन येता. आनी थिंगा आमकां जायते डिफिकल्टी जाता गांवांक. ते आमी ऑलरेडी आमी मिडियार तशे पत्रकार भावांक सांगला. सो आतां आमी एक अपील कोत्ताय आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. फाल्यां आमचो जो प्रेमानंद भाव 7व्या दिसान जसो एंटर जाता ताका आमी रिक्वेस्ट केलो हो मोड म्हणून. जायते लिडर येयले, जावं MP येयले, MLA येयले, एक्टिविस्ट येयले, लोक येयले, पूण तो बाबडो कसोच आयकना, आमकांय आयकना, लोकांकूय आयकना, मिडियाक कोणाकूच आयकना, तशेंच MLA जावं MP आयकना. ताका आमी गोंयच्या लोकांक आतां फाल्यां उलो मारतात, ताका येवन तुमची सहानुभूती दियात आनी ताका सांगात की तुमी आख्खो गोंयचो लोक. आनी तशेंच हांव पॉलिटिकल पार्टिजांकूय उलो मारता, एक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. फाल्यां प्रेमानंद बाबाक तुमी आमी सांकवाड विलेज पंचायत सांकवाल हांगा 3 एक पिसफूल मेगा प्रोटेस्ट दवरला अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट, अगेन्स्ट दीस विलेज पंचायत सांकवाल. तांकां आमी एक उलो मारया, रिक्वेस्ट करया. आमकां ह्या प्रेमानंद बाबाची हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा, ताची लायफ इम्पॉर्टंट आसा, ताचे आयज बिगडला, परिस्थिती बिगडला. सो आमी ताका फाल्यां येवन ते पंचायतीक रियलायज करया. जे रुलींग पंच मेंबर आसा ते आमी 2 जाण ऑपोजिशन पंच सांगल्यार पासून ते आयकना. सो फाल्यां आमी सगळे बॉडीकूय रिक्वेस्ट करया की मांडे ते डिसिजन घेवचें आनी ते कंस्ट्रक्शन लायसन रिवोक करचें म्हणून. फाटल्या कांय वर्सांच्यान रेडीमेड आकाश दिव्यांक बरीच मागणी आसा. दिवचले आकाश दिव्यांचे पत्र्यांचे सांगाडे तयार करतात. फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या मार्केटांनी दिवचले तयार जावपी आकाश दिव्यांच्या सांगाड्यांक मागणी आसा. अंदू दिवचले 25,000 परस चड आकाश दिव्यांचे सांगाडे तयार केल्यात. हे सांगाडे वेगवेगळ्या मार्केटांनी विकपाक लेगीत उपलब्ध जाल्यात. सध्या सगळीकडेन दिवाळीची लगबग सुरू आसा. वेळ नाशिल्ल्यान वा हेर कांय कारणांक लागून चडशे लोक आतां रेडीमेड आकाश दिव्यांक पसंती दितात. दिवचल शारांत तर फाटल्या कांय वर्सांच्यान दर वर्सा दिवाळेक प्रेमनाथ च्यारी हजारांनी आकाश दिव्यांचे सांगाडे तयार करतात. फाटल्या 36 वर्सांच्यान ते ह्या वेवसायांत आसात. अंदू तर तांणी 25,000 सांगाडे तयार केल्यात. ह्या कामात तांकां तांची बायल भुरगीं मजत करतात. अजूनय राती जागोवन तांच्या वर्कशॉपात सांगाडे करपाचें काम चालू आसा. आकाश कंदिलाचे पत्र्यांचे सांगाडे करपाक तुका आवड केन्नाच्यान निर्माण जाली तुका? जेन्ना हांव 10वीन आसलो 6 वर्सांचो तेन्नाच्यान म्हाका आवड जाली. पण साधारण कित्याक लागून तूं म्हणजे हे करपाक सुरवात केली? बाजारान विकपाक येताले आमी ल्हान आसतना पळयताले तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आमी करचें अशें उमेदीक. म्हणजे आता कितली वर्सां जाली तूं हे सांगाडे करता? 36 वर्सां जाली. आता तूं साधारण म्हणजे आता कितले करता वर्साक? म्हणजे आता वर्साक साधारणशे आमी 25,000 पर्यंत. तुझे आकाश कंदिलाचे सांगाड्यांक खंय खंय मागणी आहा? जशें गोंयान आसा तशें गोंया भायर म्हणजे महाराष्ट्रान मालवणी, मुर्ला, सावंतवाडी, परत जांबावली सगळे बॉर्डर सगळें. म्हाका एक सांग, दिवाळी लागीं पावतून तूं साधारण केन्ना हे काम हातान घेता? दिवाळी जाल्यार आमची साधारणशे मे म्हयन्यासून चालू जाता. म्हणजे हे जे सामान लागता ते खंयसून हाडटा? मुंबयच्यान. आणि साधारण बरो परफेक्ट जर एक सांगाडो करतलो जाल्यार सारके टायम कितलो लागता? जवळ सारखे 12 ते 13 मिनटां लागता. हां, कट करून बी. हय. आता तुझ्या ह्या कामाक तुका कोण कोण हेल्प करता? माझे भुरगे मदत करता, तशेंच बायलो मदत करता आनी तशें वांगडी आसा म्हणजे आमच्या वर्साचे. म्हणजे अंदू तुजें टार्गेट आहा ते कंप्लीट जायत येयलें? हय, जायत. म्हणजे तुका ही आवड निर्माण जाली ती ल्हानपणा पासून? हय. हांव आतां लगीन जावन येयलें जाल्यार मदत करतालें. म्हणजे साधारण तूं कितें काम करता? हांव कटींग करपाचें काम करता. कटींग करपाचें, हेंकां बारीक बारीक हाडून दिवपाचें सामान. म्हणजे गिरायक येयलें जाल्यार तेंकां हें करपाचें, दिवपाचें आकाश दिवपाचें. म्हणजे आता कटींग करून बी तूं सांगाडे करूंक शकता? हय, करता.
म्हणजे तू लग्न जाल्यार थंयसून तुज्या घोवाक हातभार लायता. तुका आवड आसा हेची? आवड आसा. तू पयलीं शिकलेलें की हांगा पळोवनूच? ना आतांच पळोवन पयलीं म्हणजे तुका आतां म्हाका एक सांग पळय, हें काम करतना घरांतल्या संवसाराक बी कितें परिणाम जाता? ना एकामेकांक आमी मदत करून तशें काम करता. म्हणजे घरातले सगळे करूनच. हें करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जीएमसी कडल्या फ्लायओव्हराचो डिझायन बेकायदेशीरपणान बदलला असो आरोप आमदार विरेश बोरकार आनी काँग्रेसीच्या एल्विस गोम्स हांणी केला. फ्लायओव्हराच्या डिझायनान बदल केल्ल्या कारणान जीएमसी कडेन सदांच येरादारीची कोंडी जाता. फ्लायओव्हराच्या डिझायनान बदल करपी संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स तशेंच सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. प्युअरली ऑन मेरिट हो जो विशय आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आज चड करून गोंयकारांक सांगता की आनी गिरीश बाब हो जो डिझायन केला रस्त्याचो हो डिझायन ओरिजिनल डिझायन नासलो. ओरिजिनल डिझायन अचानक कोणाक ना सांगता ताणें बदललो म्हणून आज हे सगळे हांगा प्रॉब्लेम पळोवपाक मेळटा पळय. हांगा सगळे ट्रॅफिक पुलीस उबे रावचे पडटा ना जाल्यार हांगा आतां ज्यो शाळा सुटल्यो आनी वायट परिस्थिती जातली. वॉर्तान वो रोड कन्स्ट्रक्शनाक घेतलो तर तांची एक सहभागी संस्था म्हणटा ती स्टेट PWD. स्टेट PWD ह्या पर्टिक्युलर स्ट्रेचाचेर ताणें हो टोटल प्रोजेक्ट आसा 540 कोटीचो. 540 कोटीच्या प्रोजेक्टा भितर हो इतलोच स्ट्रेच ताणें डिझायन बदलून उडयलो आनी ताका लागून आज ही सगळी प्रॉब्लेमां जाता. फायलीचेर कितें म्हटलां, इट इज अ मायनर चेंज. ओरिजिनल डिझायन टू दीस डिझायन. आतां ओरिजिनल डिझायन कसो आसलो जाणा, ओरिजिनल डिझायन हे मेन जी येरादारी आसा ट्रॅफिक पणजी मडगांव पणजी ती पोंच्यान वचपाची आसली ह्या स्ट्रेचाचेर आनी हो आमी आसा तो सर्वीस रोड. आतां ताणें चेंज करून ती येरादारी वयल्यान धाडल्या आनी हांगा 2 बुराक बांदल्या पळय. तेका म्हणटा व्हेहिकलर अंडरपास VUP असो एक आसा तसो एक आसा आनी हांगा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट एब्सोल्युटली डिफिकल्ट म्हणजे कोणाक शक्यच ना. ताणें मायनर चेंज म्हणून जे डिक्लेअर केल्ले आसा दॅट इज अ मेजर चेंज. हाका कोणाचोच अप्रुवल फायलीचेर ना. सो दीस इज वन ऑफ द मोस्ट डॅमेजींग की अप्रुवल नासतना PWDन हो बदल केलो, MORTHन हो बदल केलो म्हणून हे विजिलन्स एंगलांतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. गोंय सरकारान IAS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. तातूंत IAS एग्राक्लिटस हांची दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी पदाचेर नियुक्ती जाल्या. दक्षिण गोंयचो सद्याचो जिल्लोधिकारी IAS अश्विन चंद्रू हांची उद्योग संचालक पदाचेर जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याचे सचिव सरप्रीत सिंग गिल हांचे कडेन अबकारी खात्याच्या आयुक्त पदाचो ताबो सोपयला. गोंय सरकारान आयज म्हत्वाच्यो 2 ऑर्डरी काडलेल्यो आसात. तितून भितर IAS ऑफिसर जे गोंया खातीर काम करताले आनी विविध पोस्टांचेर ते काम करताले तेंची आयज बदली केल्ली आसा. जाल्यार सगळ्यान पयलीं पळोवया IAS अश्विन चंद्रू हो पयलीं सावथ गोवाचो कलेक्टर म्हणून आशिल्लो. तेका आतां पोस्ट केला इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्साचो डायरेक्टर म्हणून आनी त्याच बरोबर तेका आनीक चार्ज दिला तो गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बोर्डाचो तेका चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर एग्राक्लिटस ही जी IAS आसा ती पयलीं आशिल्ली डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स हेजी ती डायरेक्टर आशिल्ली. जाल्यार तिका आतां सावथ गोवाची कलेक्टर ह्या पदाचेर हाडलेले आसा. आनी त्याच बरोबर आनीक ऑर्डर अशी येयल्ली आसा की IAS सरप्रीत सिंग गिल हेका कमिशनर ऑफ एक्सायज म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर तेका एडिशनल ड्युटी तेका सेक्रेटरी ऑफ ट्रायबल वेलफेअराची दिल्ली आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.